आस्पत्रे वचून टेस्ट करता आसतना डॉक्टर म्हणटा तुका कितेंगी ऑब्स्ट्रक्शन आसा तुज्या अनकिटींत, तुवें गांवाक वचून एक बरी चिकित्सा घेवची बरें म्हणून. तेन्नाच ताका कळ्ळें डॉक्टराक कितेंगी दुबाव जाला म्हण. इल्लो तो भियेलो, कावजेलो. ताची बरी प्राय आनी एक 10 वर्सां तरी ताणें बरें काम करियत उपरांत ताका काम करूंक जायना आनी भुरग्यांचें शिकपा जाय त्या पयशांची गरज आसा. पयले काणयेन तो गांवाक आयलो आनी हांगासर ताचो दुबाव ताची भिरांत न्ही जावन खरी जाली. हांगासर टेस्ट करून सांगलें तुज्या अनकिटींत कॅन्सर आसा आनी तें वाडलां, रिस्क आसा, जाता तितले बेगीन ऑपरेशन करी जाय, सर्जरी करी जाय, किमोथेरपी रेडिएशन आनी सगळें दी जाय आनी हातूंत जायते दीस वेतात आनी संपूर्ण तरान बरो जाता म्हण आमी सांगूंक जायना. भियेलीं, कावजेलीं आनी त्या वेळार कोणींय तांकां एकल्यान म्हणें आमी एक तुका लिंक धाडटा दैवी कलोरित्री मंदिराचें आराधनेन मिसाचें बलिदान, तें तुमी पळया आनी तुमी मागा. देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना. देव जेहोवा राफा, देव गूण करणार देव, दैवीक वैस, ताका सरसंगती साध्य देव आमचो बाप तुमकां खंडीत जावन सण घालिना म्हणून अशें सांगिल्लें पळोवन तांणी पयले फावटी एक कुटुंब जावन आराधन पळयलें, मीस पळयलें आनी आराधनांत वांटो घेतलो. आनी ताच्या उपरांत म्हजे दैवीक ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाचे जायते सर्मा सयत आयकून सुरू केलें. तांचो एक भावार्थ गूण जालो. फात्तेनी विशेश जाली, देवा लागीं तांणी मागोवंक सुरू केलें. सांगात आस डाक्टर लागीं वेचेंय तांणी मुन दर्शिलें आनी ती हांगासर दैवीक कलोरित्री मंदिराक सयत भेट दिवंक आयली. हांगासर भेट दिवंक येता आसतना म्हाका भायर वचूंक आसलें आनी ती म्हज्या सांगात आस वेहिकलाचेर, काराचेर कोडयाळ पयसरली आनी कोडयाळी थंयसर एक रेतेर आसली, त्या रेतेरीन तीं वांटेली जालीं, तीं भागीदार जालीं. ताचे उपरांत जायत्या मागण्या येवंक ताका साध्य जालें. कितले कश्ट आसल्यार ही आयली आनी डाक्टरान सांगलें इट इज मॅलिग्नंट, तें वाडलां, तांचो जायते रिस्क आसा, आपाय आसा जिविताक. पूण ही पातेली देव आपणाक गूण करता म्हणून. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोमयाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो. भोवमोगाचे न्हू आमी दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत सांगात आयल्या. आमी देवा बापाची स्तुती करन, एक गायन करन हे मागण्याचे कार्यक्रम आमी प्रारंभ करया. देवा बापा तुजी स्तुती करता, आयसो हो दीस तुवें दिल्ल्या पासो. देवा बापा तुजी स्तुती करता, आयसो हो दीस तुवें दिल्ल्या पासो. राती विशेव दिवन म्हजी जतन घेवन तुजी स्तुती करचे भाग दिल्ल्या पासोत. राती विशेव दिवन म्हजी जतन घेवन तुजी स्तुती करचे भाग दिल्ल्या पासोत. हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया. प्रार्थुया. भोवमंगळा सर्गींचे बापा, आमी तुका काळजांत तान अर्गान ह्यो लाभ दिता. हो नवो दीस, बरो दीस, वर्तो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत. दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमा द्वारे सगळ्या संवसारभर आसल्या आमकां समेस्तां तुज्या मोगाच्या वेंगेंत तूं आमकां एकवटायताय. देखून तूं सांतीसेम त्रिंदादीन बापा तूं एकवटान जियेताय. आमकांय त्याच एकवटाच्या जिविताक तूं आपण दिताय. तुज्या सांतीसेम त्रिंदादी थंय जिविताची कुरपेची झर आमचे थंय व्हळाशी करताय आनी तुजो मोग, दया आनी जतन भरपूर मापान आमचेर थंय तूं वत्ताय बापा. बापा तुज्या अगणीत मोगान आनी काकुतीन आमचेर आशिर्वाद घाल बापा. आमच्या गरजांनी तूं पाव बापा. आमकां तुजे दैवीक उगडापण फोव कर. आमकां सदां उगडापी कर बापा. तुजे तावन आयले आमी तुजे थंय पाटी येवंक आसा आनी सासना तुज्या मुखामळाच्या परजळान तुज्या एकवटान संत भक्तां सांगता, आंज बडव्यान सांगता आनी मोरये माये सांगता जियोंक आसा. ह्या वर्तें आपोणे आमी सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवर.
ह्या संवसारान बापा तुवें दिल्लें मिसांव अपरभेन जियोंक आनी तें पंथाक पावोंक आमकां हरी एकल्यां बरी भलायकी दी. पिडा गूण कर, कश्ट हळू कर, आमकां आमच्या संवसारी गरजांनी पाव, आमकां बरें शिकप शिकोवंक आनी वर्ती गिन्यान जोड घेवंक, जाणवाय बुदवंतकाय उगडासची सकत समजणी आनी पवित्रपणाचें जिवीत आमकां तूं फावो कर. सर पिडा गूण कर, आमकां संपूर्ण बरी भलायकी फावो कर, बरो दिसपडटो ग्रास आमकां फावो कर, बरें काम, आर्थीक आशिर्वाद, खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक रावंक हे बरें विडार, मोगाच्या मनशांचो मोग आनी कुटुंबा जिवितांत शांती समाधान आनी दादोसकाय आमकां फावो कर. देवा तुज्या बापा तुज्या भुरग्यां सांगाता पवित्र सभेंत एकवटान वय एक पवित्र भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जिणी जिवंक आमकां सर आशिर्वादांनी आनी कुरपे देण्यानी भर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या आसमिया जेसू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? देवाची कृपा न्ही आमकां समेजतांक सांगाता हाडटा एक कुटुंब कशें देवाचें उतर नियाळ करूंक आनी देवाच्या उतरांचेर ध्यान करूंक आनी देवाची हरी एक विस्नार आशिर्वादां जोड घेवंक. ह्या दिसांनी आमी नियाळ करचें जावन आसा पवित्र सांतिसीम त्रिंदा दिविशान. पवित्र सांतिसीम त्रिंदा दिशी दाबाजीक परब येता पेंतेकोस्ताच्या उपरांतल्या आयतारा दिसा. आमी पाटी नियाळ करूंक गेल्यार नातालां फेस्तां उपरांत आमी एका उपरांत एक अपुरबायेचीं फेस्तां आमी संभ्रमता या आचरशिता. समी जेजू जल्मलो आनी तो व्हड जाता आसतना ताणें पवित्र स्नान घेतलें. वय जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी आचरशिता. कित्याक समी जेजू ह्या संवसारान देवा बापान दिल्लें मिसांव जारी करचे खातीर पवित्र स्नान घेता. आनी पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत आमी तयार जाता त्या खरेस्माच्या दिसा. कित्याक जेजू पवित्र स्नान घेतच अरण्याक वता आनी 40 दीस आनी रात उपवास प्राचीत करता. परगट जिणी जियोवच्या पयलें बापाच्या एकवटान जियेता. संवसाराच्या सर वनवण्याचेर ओडण्याचेर ताळण्याचेर जैत व्हरच्या खातीर उपवास प्राचीत आनी त्याग सॅक्रिफिसाच्या त्या जिणये मारिफात तो परगट जिणयेक प्रवेश करता. आनी सगळ्यांनी तांणी सुवार्ता परगट करूनच वेता आसतना अकरेक ताका मेळटा सगळ्या मनशाकुळाच्या पातकाची शिक्षा. सगळ्या मनशाकुळाच्या पातकाचो शिराप ताचेर बेसता. देखून तो कठीण पाशांव आमचे खातीर तो सोंसता. देखून त्या करेजमाच्या दिसाच्या हरी एक अकरेच्या हप्त्यान आमी ताका म्हणटा पाशांवाचो हप्तो, ह्या कश्टांचो हप्तो. जेजू कश्ट सोंसता जेरुजलेमान आनी थंयसर आमी आचरशिता अपुरबायेची ती आमच्या सोडवणीची फेस्तां. पाशांवाचो आयतार या कश्टांचो आयतार, ताज्या उपरांत निमाणो ब्रेस्तार या पवित्र ब्रेस्तार आनी जेजूच्या कुर्साच्या मरणाचो तो पवित्र शुक्रार आनी ताज्या उपरांत तें पास्कांचें फेस्त, जेजूच्या पुनर्जिवांतपणाचें फेस्त आनी ताज्या उपरांत 40 दीस जेजूच्या पुनर्जिवांतपणाचो संभ्रम आमी आचरशिल्ल्या उपरांत आमी आचरशिता तें फेस्त समी जेजू सर्गार सोडून गेल्लें. जेजू सर्गार सोडून गेलो आनी पास्काचें वर्तें बेळें पेंतेकोस्ताच्या दिसा आमी लुवलें. म्हणजे पेंतेकोस्त जावन आसा जेजूच्या पुनर्जिवांतपणाचें बेळें. द बेस्ट फ्रूट ऑफ द रिजरेक्शन इज द पेंटेकॉस्टल एनॉयंटींग. आमी सगळ्यांनी पवित्र आत्म्यान भरचें आनी पवित्र आत्म्यान भरल्या तक्षण आमकां वर्तीं स्वता उगडावपी जातात. त्या स्वतां पैकी भोव वर्तें सत जावन आसा सांतिसीम त्रिंदादीचें सत. सगळो मनशाकूळ जाणा देव आसा. ह्या थोडीं जाणां ते स्विकार करूंक तयार नात, पूण देवाची भुरगीं हें स्विकार करता की देव आसा. आनी कोण देवाक लागीं सरता तांकां देव प्रतिफळ दिता. हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र 11:26. जो कोण देवाचेर पातयेनी दवरतात आनी देव आसा म्हणून पातये जाय. हिब्रूज चॅप्टर 11:6. आनी कोण देवाक लागीं सरता म्हणजे देवाक उलो मारता, देवाचेर पातये येता, ताका देव प्रतिफळ दिता. पिडेस्त जाल्यार पिडा गूण करता, कश्ट जालो तर ताजे कश्ट हळू करता देव. गरजेवंत जाल्यार ताज्या सर गरजांनी पावता. कश्टा समस्यांत वळख जाल्लो व्यक्ती जाल्यार सर्वेस्पर देव त्या सर कश्टा संकश्टांतली ताका निवान, ताका ह्या संवसारांत बरी जिणी जिवंक कितें जाय तें सगळें देव दिता म्हणून पातये जय. आनी खरेंच देव ताच्या जिवितांत तो फावो करता. हें सत सगळ्यांक तें उगडापें जाता. तर समिया जेजू क्रिस्त थंय पातयेनी दवर न्हू. समिया जेजू क्रिस्तान दिवचें तें पुनर्जिवांतपणाचें वर्तें आशिर्वाद पेंतेकोस्ताचो अभिशेक आमी जोड घेतल्या वेळार आमकां एक वर्तें सत उगडापें जाता. तें जावन आसा सांतिसीम त्रिंदादीचें तें वर्तें सत. तो वर्तो मिस्तेर.
हो मिस्तेर उगडापा जाल्लो सांब पावलो आमकां आमच्या लागीं उलोवन तो म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 13व्या वसरांत 13व्या वळीर 2 Corinthians chapter 13 verse 13 आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसो. आमी व्हडा भक्तीपणान म्हणटा तुमचेय सवे आसो. हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार हर एका मागण्या वेळार ही उतरां आमी उसारता. कित्याक पवित्र आत्म्यातय आमकां हें सत उगडापें जालां. एकलो तरणाटो म्हज्या लागीं उलयता आसतना म्हणटा फादर हांवें सबार प्रसंगदारांत न्हू हांवें आयकलां सर्मा वेळार आयकलां सांतीसीम त्रिंदाद एक वर्तो मिस्तेर तो संपूर्ण तरान समजना अशें सांगूनय ते परतून परतून पवित्र त्या त्रिंदाद दिवशांत विवर्शितात. कित्याक ते विवर्शितात जर तर समजना जाल्यार विवर्सूंचेच कित्याक. तें आयकून म्हाकाय हांसो आयलो कित्याक म्हजें तसलें चिंतप जावन आसलें सांतीसीम त्रिंदादीच्या सर्मांव आयकता आसतना. पूण आमी इतलें गमान दिवचें नाका की ते सांतीसीम त्रिंदादीचे ते वर्तो मिस्तेर आमकां समजना म्हणून ह्या मिस्तेर म्हणल्या विशयान चिंतच्या बदलाक सांतीसीम त्रिंदादी विशयांत व्हडा मोगान आमी नियाळ करया. कित्याक सांतीसीम त्रिंदाद आमकां सुमया जेजून उगडापी गेल्ली जावन आसा. आनी ह्या सांतीसीम त्रिंदादीक उगडापे करच्या खातीरच जेजू ताची सुवार्ता प्रगट करता. त्या सुवार्तेच्या सुरवेरच आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत 3ऱ्या वसरांत 3ऱ्या वळीर Gospel of Saint John chapter 3 verse 3 हांगासर समी जेजू निकोदेमाक म्हणटा निकोदेम सतच हांव तुका सांगता तुवें परत्यान सलमल्ल्या करीत देवाचें राज वय त्या देवाचें राज पळोवंक तुका तांगचें ना. म्हणजे परतून जल्मल्ल्या करीत म्हणजे कशें परतून जल्मोवचें आनी तें विवर्सिता समी जेजू मुंदरसून थंयसर 5च्या वळीर तूं उदकान आनी आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक तुमकां जावचें ना. देखून देवाच्या राज्यांत प्रवेश जायत जाल्यार उदकान आनी आत्म्यान उदक म्हळ्यार आमी जाणा आमच्या दोळ्यांनी आमकां दिसता उदक तें आमी एका भुरग्याच्या माथ्यार वता ह्या कोणाच्या व्यक्तीच्या माथ्यार वता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी ताका पवित्र स्नान दिता. उदक एक बैलो गुर्त ताच्या हातांत एक वात दिता पेटची वात तें आमी पळोवंक शकता. ताका हे धव्या वस्त्र दिता आनी ताचें जिवीत त्या धव्या वस्त्रा बरें नितळ पवित्र भगवंत सांबाळी जाय म्हण आमी सांगता ह्यो बैलो गुर्त. पूण आत्म्यान आत्मो दोळ्याक दिसना पूण आत्म्यान म्हणटा आसतना भितरल्या व्यक्तित्वांत भितरल्या अस्तित्वांत एका व्यक्तीन नव्यान जल्म घेवचो म्हणजे पवित्र आत्म्यान भरचें. कित्याक पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार मात्र देवाचें राज्य कोणाकी पळोवंक साध्य जाता म्हणजे तें समजता आनी त्या राज्यांत प्रवेश जावंकय साध्य जाता. देखून पवित्र आत्मा नातल्या शिवाय देवाचें राज ह्या विशयांत समजोणय मेळना ह्या तांत प्रवेश जावंक त्या देवाच्या राज्याचो सांदो जावंकय साध्य जायना. पूण जेन्ना तो पवित्र आत्म्यान भरताय जेजू मुंदरसून ते सर निकोदेमाक म्हणटा तुका सांतीसीम त्रिंदादीचें सत उगडापें जाता. देखून 3ऱ्या वसरांत 16व्या वळीर जॉन चॅप्टर 3 verse 16 निकोदेमाक समी जेजू म्हणटा देवान ह्या संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक पाठयलो. देवान आपल्या पुताक म्हणटा आसतना देव बाप जाता पूत आसल्यार बाप जायचे वय. देवान आपल्या संवसाराचो इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक पाठयलो ताचे थंय सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्या बकार हर एकल्यान सासणीक जिवीत जोडच्या. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. केदें वर्तें सत जावन आसा. हें सत ह्या दिसांनी एकल्या भावाक विशेश तरान उगडापें जालें. तो भाव परगांवांत काम करन आसा भुरगीं शिकोन आसात आनी PUC जावन त्या भुरग्यांक दोगांय चेड्याक आनी चेडवाक बऱ्यांतल्या उंच शिकपाक म्हणजे एकल्याक दाक्तराक शिकोवंक आनी एकल्याक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इंजिनियरींग शिकोवंक गांवाक हाडूंक आसलें. त्याच दिसांनी ताका पोटान दूख येता. आस्पत्रे वचोन टेस्ट करता आसतना दाक्तर म्हणटा तुका कितेंगी ऑब्स्ट्रक्शन आसा तुज्या अनकिटींत तुवें गांवाक वचोन एक बरी चिकित्सा घेवची बरें म्हणून. तेन्नाच ताका कळ्ळें दाक्तराक कितेंगी दुबाव जाला म्हूण. इल्लो तो भियेलो कावजेलो ताची बरी प्राय आनी एक 10 वर्सां तरी ताणें बरें काम करियत उपरांत ताका काम करूंक जायना आनी भुरग्यांचें शिकपा जाय त्या पयशांची गरज आसा. पयले काणयेन तो गांवाक आयलो आनी हांगासर ताचो दुबाव ताची भिरांत नीज जावन खरी जाली. हांगासर टेस्ट करून सांगलें तुज्या आनकिटींत कॅन्सर आसा आनी तें वाडलां रिस्क आसा जाता तितले बेगीन ऑपरेशन करी जाय सर्जरी करी जाय किमोथेरपी रेडिएशन आनी सगळें दी जाय आनी हातूंत जायते दीस वेतात आनी संपूर्ण तरान बरो जाता म्हूण आमी सांगूंक जायना. भियेलीं कावजेलीं आनी त्या वेळार
कोणींय तांकां एकल्यान म्हणे आमी एक तुका लिंक धाडटा दैवी कलोरी तिरुमंदिराचें आराधनेन मिसाचें बलिदान तें तुमी पळया आनी तुमी मागा. देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना. देव जहोवा राफा, देव गूण करणार, देव दैवीक वयस ताका सरसंगती साध्य. देव आमचो बाप तुमकां खंडीत जावन सण घालिना म्हणून अशें सांगिल्लें पळोवन तांणी पयले फावटी एक कुटुंब जावन आराधन पळयलें, मीस पळयलें आनी आराधनांत वांटो घेतलो. आनी ताचे उपरांत म्हजे दैवीक ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाचे जायते सर्मा सयत आयकून सुरू केलें. तांचो एक भावार्थ गूण जालो. पत्तेनी विशेश जाली, देवा लागीं तांणी मागोवंक सुरू केलें. सांगात आस दाक्तर लागीं वेचेंय तांणी मुन दर्शिलें आनी ती हांगासर दैवीक कलोरी मंदिराक सयत भेट दिवंक आयली. हांगासर भेट दिवंक येता आसतना म्हाका भायर वचोंक आसलें आनी ती म्हज्या सांगात आस वेहिकलाचेर काराचेर कोडयाळ पयसरली आनी कोडयाळी थंयसर एक रेतेर आसली. त्या रेतेरीन तीं वांटेली जाली, तीं भागीदार जालीं. ताचे उपरांत जायत्या मागण्या येवंक ताका साध्य जालें. कितले कश्ट आसल्यार ही आयली आनी डाक्टरान सांगलें इट इज मॅलिग्नंट, तें वाडलां, तांचो जायते रिस्क आसा, आपाय आसा जिविताक. पूण ही पातयेली देव आपणाक गूण करता म्हणून. कित्याक तांकां मेळ्ळें देवाचें उतर. ती आतां जाल्यार सांगतात तें जावन आसा इजाया प्रवाच्या बुकान 41 दाव्या वळेर दावी बोर्ड आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 सर्वेस्पर देव तांकां म्हणूंक लागलो भिये नाका, हांव तुजे सवें आसा. भिये नाका, हांव तुजे सवें आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका मजत दितां, हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत हातान हांव तुका हुकल धरतां. ही उतरां परतून परतून तो व्यक्ती आतां सांगता. कित्याक उपरांत दीस वेता आसतना ताका बरी भलायकी लाभली. डाक्टरांनी सांगूंक सुरू केलें देर इज लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट म्हणून. आनी सर्जरी करची पडली. सर्जरी भोव अपुर्बेन जाली. सर्जरी जाल्या उपरांत जायते म्हयने पिडेंत कश्ट येतात. पूण डाक्टर म्हणूंक लागलो की तुजी रिकवरी भोव बेगीनच आसा. चड रेडियेशन आनी किमोथेरापी घेवची गरज ना ताका म्हणून. आनी सगळे तरान बरो जावन परतून दैवीक कलोरी मंदिराक येवन एका शनिवाराच्या रितेरी वेळार हांगासर अटेंड जावन तांचो भाग घेवन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक ताका साध्य जालें. आतां हर एक फावटी तो फोन करून सांगता देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप देवान म्हाका निवारलें व्हरत्या अनवरांतलें. आनी आतां तो भायल्या गांव वचून परतून त्या विदेशांत गल्फांत वचून काम करून ताचो दिसपडतो ग्रास जोड आसा. देव आमचो बाप आमकां सोडून घालिना. देव आमचो बाप केदींच आमकां आमचो हात सोडिना. असलें धैर्य पवित्र आत्म्या थंय आमकां उगडापे जाता. सांतिसीम त्रिंदादी जे फेस्त करचें, सांतिसीम त्रिंदादी विशयान नियाळ करचें म्हणल्यार देव आमचो बाप आनी तोच देव म्हजो तुजो मोग करता. देखून आमी नाश जायना जावच्याक तो आपणाच्या एकल्याच पुताक समर्पण दिता. पूत म्हणटा आसतना थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा आमकां कशें पूत आसतात. म्हणजे एका आवयक आनी बापायक पूत आसता. म्हणजे तांचे तावन एकलो कोणी जल्माता. तांच्या काजारी सक्रामेंतान तांच्या काजारी एकवटांत एक भुरगें जल्माता. त्या रितीन जेजू देवाचो पूत जल्मालो न्ही. बगार तो देवातान उब जाल्लो. उजवाडातान उजवाड कसो उब जाता की तशें देवातान उब जाल्लो देव जावन आसा असो मी जेजू क्रिस्त संपूर्ण तरान तो देव जावन आसा. अशें देव बापय जावन आसा, देव पुती जावन आसा आनी तो देव पवित्र आत्मोय जावन आसा. आनी हो पवित्र आत्मो देवा बापा आनी पुता थंय संपूर्ण तरान एकवटांत आसा. देखून सांत आगोस्तीन म्हणटा पवित्र आत्मो बाप आनी पुताक एकवटायता. कम्युनियन एकवटायता. कोमयो संपूर्ण तरान एक करता. बाप पुता थंय, पूत बापाय थंय, बापूय आनी पूत पवित्र आत्मे थंय, पवित्र आत्मा तांचे थंय. देवाचें जिवीत ह्या तेगाय जाणां थंय वाळटा. देव एकच पूण हे एक जण कशें साध्य वय. जायत्या वर्सां हांव विवर्सीन आयिल्लें जावन आसा. कशें सूर्य आसा गी, सूर्याची किरणां आसात गी, कशें दाव आसा गी. पूण सूर्याची किरणां आनी दाव आमी ती मेकळी करूंक जायना. सन and the rays and the heat cannot be separated. Similarly, Father, Son and the Holy Spirit cannot be separated. They are completely one. सगळं सांतिसीम त्रिंदादी विशयान नियाळ करतना पयलीं आमी नियाळ करचें आसा तशें तांचें अस्तित्व. देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो संपूर्ण तरान एकवटांत आसात. दुसरें आमी नियाळ करचें तांचे थंय मोगाचो बांद आसा. तर तिसरें जावन आसा त्या देवा तावन आमकां व्हाळटा कुरपेची झर. देखून ती कुरपेची झर म्हजे थंय तुजे थंय आपणावंक देव म्हाका तुका सांतिसीम त्रिंदादीच्या जिविताक आपोवणें दिता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 वसरांत 15 वळेर Ephesians chapter 3 verse 15
हर एक कुटुंब सर्गी आनी संवसारी बापातावन आपलें नांव घेता. एवरी फॅमिली in heaven and earth receives its name from the throne of the heavenly Father. म्हणजे देवा ताव न्हू हर एक कुटुंब नांव घेता. देव बाप एका कुटुंबांत येता. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा संपूर्ण तरान एक कोटा. देखून आमी आमच्या कुटुंबांत जियेता आसतना सांतीसीम त्रिंदातीचें जिवीत आमचें तें वाळासी. कित्याक प्रकृतींत आमी पळयता, प्रकृतींत तशें अतीक ल्हानशें कण म्हळ्यार आमी म्हणटा ॲटम निगे परमाणू. आनी त्या परमाणू भितर कितें आसता? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आनी इलेक्ट्रॉन. हे तिनी संपूर्ण तरान एक जावन एक अणू जाता आनी ते परमाणू जाता. परमाणू असले अणू जातात आनी सगळ्या प्रकृतीची तसलोच एक कोट आमी पळयता. प्रत्येक तसले सगळे वस्तू एकामेकाचेर होंदून आसात. एक नासतना एक जियोंक जायना. चंद्रम आसा, चंद्रम भुंयच्या भोंवतणी घुंवन आसा. चंद्रम आनी भुंय सांगाता म्हणून सुर्याच्या भोंवतणी घुंवन आसात. सूर्य आनी चंद्रम आनी भुंय सांगाता मेळोन त्या सौर व्यूहा म्हणटात ह्या सोलार सिस्टम गॅलेक्सींत, म्हणजे मिल्की वे म्हळ्यार गॅलेक्सींत दुदाची वाट, क्षीर पथा म्हणटात त्या गॅलेक्सींत ते घुंवन आसात. सगळ्या हेर नखेत्रां सांगाता. आनी हे सगळे गॅलेक्सी नक्षत्रांची रास सगळ्या विश्वांत इन द होल ऑफ युनिवर्स दुसऱ्या नक्षत्राच्या राशी सांगाता घुंवन आसात. तशें एक आनी एकाचेर आधारून आसात. दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड रिलेटिविटी थियरी. एकामेका संबंध आसा, एक नातल्या एक ना. आमी सांतीसीम त्रिंदादीक उदकाकी एका तरान सरी करियेत ह्या विवर्सूंक सांकेतीकतेन आमी प्रयत्न करीत. उदक घट जाल्यार आयस जाता, बर्फ म्हणटा. आनी हून गेल्यार आवी या उब या वॉटर वेपर जाता. आजचे खण तेच त्या उबींत म्हणजे त्या वॉटर वेपरांत उदकांत आनी त्या आयसांत बर्फांत आसचे ते खण जावन आसा ते उदकाचेच खण. त्याच रितीन देव बापा थंय संपूर्ण देव आसा, समिया जेजू थंय संपूर्ण देव आसा, पवित्र आत्मे थंय संपूर्ण देव आसा. हे तिगी संपूर्ण तरान एकवटांत आसात. आमकां पवित्र आतां आमकां कोण पयिल्ले म्हणून नियाळ करतना थोडे फावटी आमचें संवसारी मन चिंता सांगूंक पुरो हां देव बाप पयलें, ताजे उपरांत देव पूत, ताजे उपरांत देव पवित्र आत्मा. पूण अशें जायना. कित्याक थोडे जाण चिंतात देव बाप म्हळ्यार एकलो मातारो, ताजे केस पुरो दोय जाल्यार, ताजे खाड दोय जाल्यार, ताजे उपरांत ताचो पूत स्वामी जेजू क्रिस्त. पूत म्हळ्यार तरणाटो, ताका ताजी काड काळी तरणाट्याची, ताजे केस ही काळे तरणाट्याचे, ताजें तोंड ही तरणाटें, आनी ताजे उपरांत पवित्र आत्मा म्हळ्यार थोड्यांचे जावंक पुरो तो एक पारवो म्हणून. म्हाका जेन्ना पवित्र आत्मा म्हळ्यार पारवो न्ही, पारवो एक सांकेतीक रितीन जशें एक पारवो धवो आसता की पवित्र आत्मा पवित्र नितळ धवो म्हळ्यार सादो भोळो. पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता. स्वामी जेजू तरणाटो म्हळ्यार निजान ताणें आमच्या साल्वासांव केला, आमची सोडवण केल्या, आमच्या खातीर तो कुर्सार मेला, आमच्या पातकाची शिक्षा ताणें ताचेर घेतल्या. देव बाप प्रायवंत म्हातारो न्ही, देव बाप सदांच तरणाटोच. देखून कोण पयलें कोण मागीर हें मुख्य न्ही. कित्याक पळयत पुस्तकांत आमकां विवर्शिता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा शिवाय आमी कोणूच जेजूक स्वामी ह्या सोडवणदार म्हूण आमी आपोवंक शकना. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 12 वचोर 3 वळ, 1 Corinthians chapter 12:3. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाल्ल्या वेळार आमकां समजता देवान आमची सोडवण कशें ताच्या एकल्याच पुता थंय केली की म्हणून. म्हणजे समिया जेजू थंय देव आमची सोडवण करता आसतना देवच आमच्या खातीर मनीस जाता. देवच मनीस जावन मनशाच्या गतीन, म्हज्या गतीन आनी तुज्या गतीन तो जियेता. आनी आमा समेज तांची पातकाची शिक्षा आपणाचेर घेवन त्या कुर्सार मरोन आमकां सोडयता आनी आमकां पुनर्जिवंतपणान भागीदार करता. त्या सर्गींच्या जिविताक आमकां वारेसदार करता. आनी होच पवित्र आत्मो आमकां अभिशेक केल्ल्या वेळार आमकां बापाची वळख मेळटा. रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वचोर 14 वळीर तावन आमी वाचता. Romans chapter 8:14 and 15. आमी घेता तो पवित्र आत्मो आमकां आमच्या आदल्या जिविताच्या भिया बरीत आनी लजे बरीत जिविताक व्हरून पावयना, ताज्या बदलाक धैर्यान आनी सक्तेन देवाक आब्बा बापा म्हण आपयशें करता. आनी आमी खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून पवित्र आत्मा आमकां रुजवात दिता. पळया, देखून पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाल्ल्या वेळार आमी समजता आमचो नीज डॅडी, आमचो नीज पाप्पा, आमचो नीज फादर, आमचो सर्गीचो देव बाप, सर्गीचो हेवनली फादर
आमचे संवसारी आवय आनी बापूय देवान आमकां ह्या संवसाराक हाडूंक देवान वापरलेलें केवळ हातेरां साधनां मात्र. देखून आमचे आवय बापूय मरण पावल्ल्या वेळार, आमचे आवय बापूय पिडेसल्या वेळार, हे आमचे आवय बापूय तें कितेंय उणेंपण पळयल्ल्या वेळार आमी निराश जावना, कांगाल जावना आनी वा आमी घायिल्ल्या काळजाची आमी जायना. ताच्या बद्राक देवा बापाच्या मोगान भरून आमच्या आवय बापायचो मोग करून आवय बापायची अस्कत काय उणेंपण सयत आमी समजून घेवन आदारसून सुदारसून आमी जियेता. आनी आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाला आयिल्ल्या वेळार स्वामी जेजू खरो नीज एकच सोडोणदार म्हणून स्विकार करून ताचे थंय सर आमच्या पातकांचे बगसणें जोड घेवन एक बरी खरी भाग्यवान जिणी जिवन क्रिस्ताक आमी परगडता. हर एकल्याच्या बादशावे खातीर आमी मागता. आनी एक विशेष संदेश आमी सांतिसेम त्रिंदा दिता जोड घेवचो जावन आसा. जशें देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा संपूर्ण एक कोटांत आसात गी, जिवीत वांटून घेतात गी, आमी हर एक कुटुंबी त्याच देवा बापात हांव नांव घेता. एफेसकारां बरलें पत्र 3:15 बोल. हर एक कुटुंब सर्गी संवसारी आनी पाताळी त्या देवा बापात हांव नांव घेता. देखून कशें सांतिसेम त्रिंदा तितून देव बाप आसा, देव पूत आसा, देव पवित्र आत्मा आसा की आमच्या कुटुंबांती आमी देवा बापाचें जिवीत वाळाशें करीत. बापाय सारक्या मोगान कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकामेकाचो मोग करीत. खरी एकल्या ती देवा बापाचें जिवीत वाळटा. एक ल्हान भुरगो 18 वर्सां जाता पर्यंत भावार्थांत बऱ्या शेकुणांत बरें शिकप आनी दोतोन आनी सगळें शिकून एका बऱ्या फावंडा पावता. एक फावटी 18 वर्सां जालीं की कुटुंबाचे सांदे सगळे घरांत आवय बापूय भुरगीं प्रायवंत आसल्यार आमी सर देवाचीं भुरगीं जावन सारी समान जावन आसा. वी आर ऑल इक्वल एंड वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड. देवाचीं भुरगीं म्हणटाना कोणूच देवाक देवाची भुरगीं म्हणटाना कोणूच देवाची नात्रां नात, पणतुरां नात, या बाच्यो बाच्यो पुतनो पुतण्यो म्हणून नात. वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड. देखून हर एक देवाच्या भुरग्यान देवा बापाच्या मोगान बरोवन सगळ्या कुटुंबाची जतन घेवंक आसा. भुरग्यांनी सयत आवय बापायची, भाव भयणीची, प्रायवंतांची हर एकल्यांची जतन घेवंक आसा. देखून आवयचे काळीज एका आवय सारकें काळीज जाल्यार बापाय सारक्या काळजांनी एका आवयन आपल्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो मोग करूंक आसा. हर एकल्यान ती देवा बापाचें जिवीत वाळाच. देखून आमी हर एक फावटी म्हणटा बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. हर एकल्या ती त्या समिया जेजूचें तें काळीज येवन रावासी. म्हणजे कशें समी जेजू आमचो एक व्हडलो भाव कसो आपल्या धाकट्या भावांक सांबाळच्या खातीर, तांचें संरक्षण करच्या खातीर आपणाक समर्पण दिता गी. म्हाका उगडास येता. एक फावटी हांव घरा गेल्लो त्या वेळार आमची भावाची भुरगीं ल्हान आसलीं. एक फावटी म्हजी होनी भावाची बायल आपल्या भुरग्याक मारूंक म्हूण बडी उबारता, कितें चूक केल्या मारूंक म्हूण धांवडेत आसतना धांवून येवन तें भुरगें येवन म्हज्या उस्क्यार बसलो. म्हज्या भावाचो पूत धांवून येवन म्हज्या उस्क्यार बसता आसतना ताच्या मामीन मारली ती बडी त्या भुरग्याक लागच्या बदला म्हाका लागली. आनी म्हाका दुखलें जाल्यार हांवें ताका बचाव केलें. आनी त्याच रितीन सोमी जेजू देव पूत देवूच म्हाका तुका बचाव करच्या खातीर आमच्या पातकाची शिक्षा आपणाचेर घेवन त्या कुर्सार तो मरता. आमी त्या सोम्या जेजूचें जिवीत आमचें तें वाळाशें करचें म्हळ्यार आमी संवसाराच्या सोडवण्या खातीर कितें त्याग सॅक्रिफायस करूंक जाता, कितें समाज सेवा करूंक जाता, कितें लोकांच्या उदरगत खातीर, बऱ्यापणा खातीर, तांच्या साल्वासांवा खातीर तांणी सोम्या जेजू क्रिस्त थंय सडवण जोडीचें करूंक जाता तें आमी करूंक मुखार सरता. आनी पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमचें तें वाळिल्ल्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाकाल पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी आमी भरता. जाणवाय, समजणी, बुधबाळ, धैर्य, गिन्यान, देवबिरांत, देवभक्त अशें पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाकाल आमी जियेता. सांगात आस पवित्र आत्म्याचे वावरा देणी कॅरिझम्स ऑफ द होली स्पिरीट म्हजें तें तुजें येता. देवाच्या उतरांची जाणवाय, देवाचे उतर विवर्सूंची जाणवाय, भावार्थाचें देणें, अजापां करचें देणें, पिढा कूण करचें देणें, प्रवाद करचें देणें, प्रेरकात्म्य फरकूंचें देणें, भासांचे विविध भासांनी देवाक अर्घांनी हुकलाब दिवचें देणें आनी पवित्र आत्म्याच्या त्या भासांचे देणें, भासांचे अर्थ सांगचें देणें, अर्थून विवर्सूंचें देणें, हे सगळीं देणी आमी घेता. मात न्ही आमचें थंय पवित्र आत्म्याचें फळां परगटणे घेतात. मोग, संतोश, समाधान, सोंसणिकाय, दयाळाय, उदारपण, सादेपण, भोळेपण, स्वाधामान, माणसुगी, निश्कळपण, दान धर्म हे सगळे बरें करणे आमच्या जिवितांत
उजवाडाक येतात अशें बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमचें तें फळोवन येतना आमी हर एकली देवा बापाक महिमा दिता. सान फ्रांसीस आसिसचें मागणें कितलें आपुरबायेचें जावन आसा. हे संतीसीम त्रिंदादी म्हजे ती वस्ती करताय तूं. तुका जावं अर्घ आनी होगला स्तुती आनी आराधन हांव तुजो मोग करतां. प्रेज द लॉर्ड म्हणून म्हाका जेन्ना कितलें आपुरबायेचें हें मागणें सान फ्रांसीस आसिसीचें. म्हजे थंय वस्ती करच्या हे संतीसीम त्रिंदादी हांव तुका अर्घ आनी होगला दितां. हांव तुजी स्तुती करतां. हांव तुजें आराधन करतां. आमी तेंच मागणें आमी परतून परतून म्हणया. न्ही सांत पावलान सांगलें दी उतरां. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच म्हजें सवें तुजें सवें सगळ्यां सवें आसूं दी. तर म्हाका जेन्ना दोळे धांपून आमी मागणें करया. भोव मंगळा सर्गीच्या देवा बापा तूं खरो नीज वर्तो देव जावन आसाय पूण तुजें काळीज बापाय सारक्या मोगान आमच्या खातीर तें जळटा. हें सत तुवें आमकां उगडापें केलां आनी ह्या मोगान बरोवन तुज्या एकल्याच पुतातें तुजें तावन उब जाल्ल्या तुज्या पुतातें खरो नीज देव जावन आसल्या समिया जेजू क्रिस्त तें तुवें आमची सोडवण केलें. देखून आमच्या पातकांचें भक्षणें आमकां समिया जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणांतय आसा. हें सती तुवें आमकां उगडापें केलां आनी तुवें आमकां पवित्र आत्मा धाडलाय. त्या पवित्र आत्म्यातय सर्गींची वर्ती सतां आनी संतीसीम त्रिंदातीची वर्ती सतां तूं निरंतरी आमकां तूं उगडापें करना आसाय. संतीसीम त्रिंदाती थंय आमी सदांच जियोंक संतीसीम त्रिंदातीचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियोन तें परगटणेक हाड. ह्या संवसारांत तुवें दिल्लें मिसांव जारी करूंक बापा आमचेर आशिर्वाद घाल. दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकाचेर बेसांव घाल बापा. आमच्या पैकी थोड्या जाणांक काम ना बापा. बापा तांची विरमत पाव तांकां बरें काम फोव कर. दोनी जाणां शिकचीं भुरगीं आसात तांकां शिकोवंक गिन्यान मत जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाची सकत समजणी तांकां फोव कर बापा. बापा तुज्या उतरांचो मोग आमच्या काळजांत तूं घाल बापा. तुजें उतर वाचता आसतना बापा आमच्या मतें असल्या पिडेस्तां हर एकल्यांक गूण कर बापा. सोसूं जायनातली पिडा दिनाका बापा. सोसूं जायनातले कस दिनाका बापा. सोसूं जायनातली दूख सोसून आसात बापा. ह्या सगळी तांची दूख नपयस कर बापा. बापा जायते जाण वायट सवयांक वळख जाल्ले आसात विशेश जावन त्या बेबतेपणाक ह्या पोसडेपण पळोवच्याक ह्या बिडी सिगरेट वडच्याक ड्रग्स घेवच्याक सोरचें लुटचें ह्या आळसाय न्हिदोन आसचें शिकाना जावचें काम करिना जावचें पाटी उलोवचें गाळी सवय शिराप दिवचें झगडचें ह्या सर वायट त्या बंधनांत ते देंवसराच्या सैतानाच्या सक्त्यांतले दुश्ट सक्त्यांतले निवार बापा. तरणाट्या प्रायर वेळार एक बरी सैरीक फाव कर. जिविताची सांगातीन फाव कर. सांगाती फाव कर बापा. वेळार एक बरो बेस जोडूंक फोव कर बापा. तुज्या भुरग्यांनी आशोवचें परगांव वचोंक तांकां जाय आसली विजा पासपोर्ट जाय शंकर तांच्या त्या सर एग्जामांत IELTS जावन दी OET जावन दी विजा इंटरव्यू या पासपोर्ट इंटरव्यू जावन दी. ह्या नव्या संस्थ्याक भरती जातना नव्या कामां येता आसतना तांच्या इंटरव्यूआन सगळ्यांनी बापा तूं तांकां यशस्वी जैत लाभय. तुज्या भुरग्यांची येवजणे पंता पावय. तांचें घर बांदचें ह्या नवें घरकाण घेवचें जागो घेवचें. ह्या जाग्यार एक उदकाची बांय खणची तांकां एक कॉम्पावंड वॉल एक दोरो बांदचो. ह्या तांची पेपरां दाखल्यांनी सगळे जमा करचे. ह्या तांचे दिल्ले पयशे वेळा हातांनी पाटींग खाण घेवचे. ह्या तांकां रीण काण गेले पाटी तांकां फारीक करूंक सांगचे बापा. हर एक येवजणी तूं पंता पावय बापा. आशिर्वादांचे उगम तूं आशिर्वादाची झर तूं सर्गुक्तकान तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसो. तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू सोम्यान तुजी स्तुती करता. म्हाका सांगात तुवें दिल्ल्या पासत. जेजू सोम्यान तुजी स्तुती करता. म्हाका सांगात तुवें दिल्ल्या पासत. आयच्या नव्या दिसान म्हजे संगी रावून म्हाका सोलोन व्हरून तुवें पावच्या पासत. आयच्या नव्या दिसान म्हजे संगी रावून म्हाका सोलोन व्हरून तुवें पावच्या पासत. हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया.